आमच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय गोरेब्यान सोंसणीकाय आनी तीरपण बांदूंक. आयज काल गोरेब्यांत ल्हान ल्हान चिजिलांक लागून वस्तूंक लागून दोशी जाल्ले आसात. आयज आमी कितें भाशेन नियाळ करुया. आपूण चिंता ते भाशेन दुसरो कोणूय चिंतिना, पूण दोगांयचीं मनां एक करून एकामेकाक आमी समजूंक आनी एकामेकाक आमी उतर दिल्ले लग्नीक दिसा तेंच स्थिरपणान आमी जिवंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हे भाशेन बरें उदाहरण दिवंक.